आयज नोवेनाचो 8वो दीस देवाचे रोचणे विशीं नियाल कोत्ता. मान्योंत आग्नेल भोव फिकिरीन देवाचे रोसणेक मानान लेखतालो. आमच्या सामान्य गोराचो पृथ्वीचो सांबाळ करप वो जतनाय घेवप आमच्या भोवतणचे सोयन आमकां आपले प्रतिमे पोरमोणे आनी सारकेपणान रोसणार देव आमकां आपल्या सृश्टीची काळजी घेवंक आपयता. सोयंबाचेर जाल्ल्या हल्ल्यांचे परिणाम आमच्या जिविताचेर जातात. सृश्टीची जतनाय घेवपांत मनीस जातीची जतनाय आनी स्वाभिमान हांचोय आस्पाव जाता. पिलारच्या गुड्यार 5वी ल्हान झाडां माड आनी 5वी शेतां आसलोल्या पिलारच्या कोवेतांत 10 वर्सां रावला तेन्ना मान्योंत आग्नेलाच्या आत्म्यान देवाक वाखाणला आनी ताचो आदार आनी उपकार मानून घेतला. तो देवाचे सृश्टी विशीं देवाचे रोचणेक मानान लेखतालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा जॉय ट्रावारीस जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी बरी नोकरी मागता. मारिया जुलियो चिकाली. दिनवासनेचे मीस एलेस्टन कुलासो नुवे. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता. मारिया फेर्नांदीस वास्को. जेजुईना अरावजो बरी भलायकी मागता. सिबल गोन्साल्वीस आगासाई. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. मारिया थॉमस डायस कालापुरा. त्रिमा आनी त्रिशा बरी भलायकी मागता. निकोलस वाज सांकोला. लग्ना दिसा देवाचे बेसा मागता. क्लारा आनी रोजारियो लुकस कोलोसीम. मागता रिन्युअल लायसन्स मेळोंक मिनिनो थॅलिस पोरबोरी. दिनवासता आनी लग्ना दिसा देवाचे बेसा मागता. एंड्रू आनी लिओनोरा डायस बाती. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. इजाबेल फेर्नांदीस चिकाली. बरी भलायकी मागता. वेलेन्सिया आनी मॅथ्यू डिसोजा श्रीदांव. दिनवासनेचे मीस कितेरिया कालवालो चिकाली. फामिलीक बरी भलायकी आनी देवाचे बेसा मागता. नॉयल आनी लिनाफा परेरा वास्को. भुरग्याचे देणे मागता. नेनेशा रॉड्रिगीस वेर्ना. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. मारिया ब्रगांजा माजोर्डा. बरी भलायकी मागता. लिसा रुबी एलेस्ट्रो आनी जियोन पिरीज कांदोली. सुबाम बरी भलायकी आनी बरी नोकरी मागता. मागदलेना सिल्वेरा वेर्ना. जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. नालिशा आनी ज्वेला रॉड्रिगीस दिवार. कोंचिता मिकी आनी मागदलेना बरी भलायकी मागता. जोझफ न्युरा. बरी भलायकी मागता. सेंड्रा फेर्नांदीस कुरका.
सगळीं उबी रावया. Dewa tua mencuru, tuka busuk pondok kita. Dewa tu tamu toshivu, jivi tuka bejonita. Dewa tua mencuru, tuka busuk pondok kita. Shivu, jivitu kami jondita, Bapa puta katnya, vondon moi masasna, Bapa puta katnya, vondon moi masasna, Bapa puta katnya. Vondon moi masasna, Bapak putra kaknya. Vondon moi masasna, Dewa Tuhan uzwar, tu soporzor Bogu kita. Dewa Tuhan adar, tuji modot magu kita. Dewa Tuhan uzwar, tu soporzor Bogu kita. Dewa Tuhan adar, tuji modot magu kita. Bapak putra katnya, vondon moi masasna, Bapak putra katnya, vondon moi masasna. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयचो विशय मानिवंत आग्नेल भोव फिक्रीन देवाचे रोसणेक मानान लेखतालो. फ्रांसीस पाप साहेबान लावदातो सी ही एन्सायक्लिकल चीट बरयल्या. तिचेर हो विशय इस्कुटायला आनी लावदातो देऊम ह्या चिटींत मनीस आनी उद्योगपती सैमाचे कशे परी दुर्दोशा करूंक निसंटोनाची परिस्थिती निर्माण करतात तें दाखयलां. आमच्या सामान्य घराचो मुणगे सृश्टीचो सांबाळ करपाचें काम आमच्या धर्माकूय लागू जाता. आमकां आपल्या रूपकाराची आनी सारकेची रोसता तोच देव आपल्या रोसणेचो सांबाळ करूंक आमकां आपयता. रोसणेचो सांबाळ करपान मनशाकुलाची आस्मिकताय आनी व्हडपण आसा. देवाच्या आनी सृश्टीच्या संबंदान राखूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. जितले पावटी आमी चुकल्या आमची जबाबदारी बरे भाशेन सांबाळूंक आनी सृश्टीचो कोरोत परामर्श करूंक हे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचें बोगसणे आमकां मागुया. खालजांतान दूख धरून बरोबच म्हणुया. हांव पातके आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सदांच सांकवार मरी
सदां सांगता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भरिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Somia, somia, kakutkul, somia, kakutkul. Krista, Krista, kakutkul, Krista, kakutkul. Somia, somia, kakutkul, somia, kakutkul. Somia, 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 kakutkul. प्रार्थुया बापा सोर देण्याच्या दातारा आमचे सगळें आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणो तुज्या मीठ मेर नासलोल्या बरेपणाचे उपकार ओळखून घेवन आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें जियेता आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणाक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप देवान म्हणलें आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्याचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळे रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवनाचेर तो दोनीपण चलोवन देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो दादलो आनी बायल तांकां रोचली आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चडात आनी वाडात पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलयात देवान म्हणलें पळयात आख्खी पृथ्वी वयली बी आसती जोड झाडां आनी बी आसलोली फळां दिते सोर वृक तुमच्या जेवणा पोसनाक हांव तुमकां दिता आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेले सोरपटून भोंवतल्या जिवनाक हांव सगळी वनस्पती खावंक दिता आनी तशेंच जालें आपणे केले ते सगळे देवान पळयले आनी खरेंच ते सगळे बरें आसले सांज आनी सकाळ जाली हो सवो दीस हे पोरी अंतराल आनी पृथ्वी
आनी ताचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण कोत्तालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसाक देवान विसव घेतलो. देवाचे उतोर्ये. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पूर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पूर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान ती दुस्मनाच्या चोपक्यांतली निवारल्यान ती उदेंतीन थांव ओस्तोमे थांव उतोरीसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यात ती. जबाब सर्वेस्पूर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. ओरोन्यांत जोगल्यांत हेवटेन तेवटेन ती भोंवताली फिरताली. तिकान करूंक जाता तसल्या शाराची तांकां वाट मेलो नासली. तांकां भूक लागो, तांकां ताण लागो, ती जीव सोडूंक पावलोली. जबाब सर्वेस्पूर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोलदीरपणान सर्वेस्पराक ताणें उलो मारलो आनी तांच्या आटेवितल्यांतली ताणें तांकां निवारली आनी तिकान करूंक जाता तसल्या शारान पावसोर बरे मार्गान ताणें तांकां चलयली. जबाब सर्वेस्पूर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्या विस्मिता पासत ताणें सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. कित्याक ताणेलोलो ओत्मो ताणें दादोशी केलो, भुकेलो ओत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. जबाब सर्वेस्पूर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy aquí povit soba, ikur sorto uswa, soglia toshi porta, tizo ikutrakta, sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ओरोंबाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सवय आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवय आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचें सगळें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड. उजवाड काडोकान पडजळटा आनी काडोकान उजवाडाक आटापूंक ना. एका मनशाक उजवाड आयतलो नीज उजवाड सोब्द जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजीन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक
आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वणावणेन न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, मान्युअल आग्नेल फिकेरीन देवाचे रचनेचो मानान लेखतालो हो आयचो विशय. हे विशयाचेर नियाळ करतना आमकां आनी सृश्टी मदें कसलो संबंद आसा काय? खरेंच आमकां सृश्टीची जबाबदारी आसा? हे प्रश्नाचेर विचार करूंक आमकां गरज. पयले सुवातेर आमी जाणा जावंक जाय की देवान सगल्यो ह्यो वस्तू रचल्यात. सगलो संवसार आख्खी प्रितूम आनी अंतर ही रचून हाडल्या फकत मनशा खातीर. आयचे जाणार हे सायंटिस्ट म्हणटात हो संवसार इतलो व्हडलो आमचे दोळे हो गिन्यानान हाचो थाव घेवंक जायना. आनी सगळी मांडावळ देवान घडोवन हाडल्या. जायते पावटी आमी म्हणटा येदो व्हडलो संवसार मनीस थंय केन्नाच पावचो ना. हे वस्तूंची गरज कित्याक? हें सगळें घडोवन हाडलां कित्याक मनीस हे संवसारांत खुशालकायेन जिवंक, प्रितूम रचून हाडल्या मनशाच्या उदारपणाक, ताचें जेवणा खाणाचें सगळें बरें जावंक देवान हें रचून हाडलां. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां देवान 5 दीस सगल्यो वस्तू रचल्यो आनी 6व्या दिसाक देवान मनशाक रचलो. मनशाक पयलो रचूंक ना. सगल्यो वस्तू मांडावळीन घातल्या उपरांत देवान मनशाक रचलो. हे सगल्यो वस्तू मनशा खातीर रचल्यात आनी हें आमी ओळखूंक भोव गरजेचें. आनी देव रचणार आनी सांबाळणार आनी हें आमकां गरजेचें वळखूंक देवाचो करार मनशा सोबें हे रचने वरवीं आमकां तो सदांच सांबाळटा. आनी हे रचने वरवीं देव आपली शक्ती, आपली पदवी आमकां दाखयता. आनी ही रचनी जावन आसा देवाचो साक्रामेंत. आनी आमी कित्याक हो साक्रामेंत म्हणटा? ल्हान आसतना दोतोन शिकोवंक आमी वेता तेन्ना पयले आमकां विचारता देव खंय आसा? आनी आमचो जबाब देव स्वर्गार, संवसारांत आनी सगळे सुवातेर. तर सगळे वस्तू मदें देव आसा आनी आमी देवाक ओळखूंक गरज. हो देवाचो हो साक्रामेंत आनी देवाचो करार आमचे सोबें. भाग्योंत पावलो रोमकारान बरोवन आमकां उगडास कोत्ता
तो म्हणटा कोणाकूच एक्सक्यूज ना हांव देवाक वळखना म्हूण. सगल्यांक देवान गिन्यान दिलां आनी हे गिन्यानाचो उजवाड दिला वळखूंक ही देवाची पदवी रचने वरवीं. आनी आमी सगल्यांनी देवाक वळखूंक गरज. मोगाळ इश्टानो, हें खरेपणें भावार्थान वळखून ते सोत्रां बरयल्यात तांणी. आनी खेरीत भाशेन डेनियल हो प्रवादी आपल्या गायनान तो म्हणटा सगळे वस्तून आमी देवाक दिनवासूंक. मोळबार आनी प्रितुमेर देवाक दिनवासात. कुपां आनी पावस, दर्या आनी प्रितूम देवाक दिनवासात. गोड गोड आनी सगळें घोडटा तें तांणी सगल्यांनी देवाक वाखाणूंक. हें आमकां गरज वळखूंक की देवाचो करार आनी हो साक्रामेंत. मोगाळ इश्टानो, आयच्या हे आधुनीक काळान आमी आयकता ती भिरांकूळ खबर सगळी आख्खी मनशाकूळ उत्सांबळ कशी जाल्या. कित्याक आमी म्हणटा ग्लोबल वॉर्मिंग, संवसार गरम जाता म्हूण. आनी खरेंच आमी पळयता वरिश्ट मोडां उपजतात, कितलीं शारां बुडोवन वेतात. जायते कडेन आमी असलीं वरिश्ट घडणी घडटात त्यो पळयतात आनी मनीस भिवून आसा. आनी ह्या वेळार आमी हो प्रश्न आमच्या मतीन येता, हो देवाचो करार, हो साक्रामेंत देवान मोडलो काय? कित्याक हो प्रितूम ही सृश्टी आयज बरे भाशेन आमकां वागणूक हो बरे भाशेन ती वापरूंक मेळना काय? मोगाळ इश्टानो, देव चुकोंक ना, पूण चुकला तो मनीस. आमी जी जबाबदारी आमकां दिल्ली ती आमी बरे भाशेन सांबाळूंक ना. आनी हेच पासत आयज हो उत्सांबळाय आमी पळयता, कित्याक आमी सृश्टीची दुर्दशा केल्या. आमच्याच गोंयान आमी पळयता हे थोडे दीस फाटीं हो बोबाड सेव मादाय, सेव मोलें, कोळ आमकां नाका, नो डबल ट्रॅकिंग असले विशय आमचे मदें उपजले. आनी आमी पळयता कशे भाशेन आमचे फुडारी ही सृश्टी बरे भाशेन सांबाळूंक देवान दिल्लो हो करार आनी देवाचो साक्रामेंत आमी सांबाळूंक आमी विसरल्या. आमचे फुडारी जायते पावटी म्हणटा देव आमचे लागीं उलयता डायरेक्ट, खंयचो ताळो आयकतात ते आमी नकळो. कित्याक देवान सगळें रचून हाडलां आनी जें रचून हाडलें देवाक तें बरें लागलें. आनी जें देवान रचून हाडलां तें मनशा खातीर, मनशाचें उदार, ताचें बरेंपण जावंक. पूण आमी आपस्वार्थेन भरून, आपल्यापणान भरून आमी हें चुकल्या आनी देवाचो साक्रामेंत, देवाचो करार आमी तोडीत मोडीत वेता. मोगाळ इश्टानो, हें सगळें घडटा कित्याक आमकां ही आशा संवसाराची. सगल्यांक आमकां आशा संवसाराची वस्तूची आनी हे संवसारांत जियोवपाची. आनी हेच पासत आमी चुकता. देवान आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां 6 दीस काम करून 7व्या दिसाक ताणें सुसेग गेलो. मनशाक आयज सुसेग ना. सगळ्या वेळार आयज कामान बुडल्यात गिरेस्तकाय एकठांय करूंक.
जाणा जावनूय आमी ह्या संवसारांत सदांच जियेचे नात. आमी ही संवसारी आशेक लागून आमी चुकता. दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्याक भियेता. दुसऱ्या लागीं सुबेज गिरेस्तकाय जायत म्हूण आमी भियेता. दुसऱ्याक आनी बरें मेळत म्हूण आमी भियेता. हें सुरवातेकतान सुरू जालें. केनान आबेलाक मारलो कित्याक ताका आपल्या भावाचेंच बरेंपण जाल्लें ताका बरें दिसोंक ना. आनी आमच्याय काळार आमी पळयता कितल्यो किरम्यो, कितले आमी वायट अनीत भ्रश्टाचार आमी करता. दुसऱ्यांक खाला घालूंक, दुसऱ्यांक आमी नपयत करूंक. कित्याक आमकां ही आशा संवसाराची वस्तूंची आमकां भिरांत दुसऱ्याची. तिसरे सुवातेर आमकां विस्वास ना देवाचेर. सुरवातेकतान सुरू जालें. आदाम एवेन देवाक विसरलो आनी देवाचेर पातक केलें. आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयता सोबद जे उतरा वरवीं आख्खो संवसार आख्ख्यो वस्तू घडोवन हाडल्यो देवान, होच सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी हे देवाक हे सोबदाक मनीस वळखोंक ना. तो आमचे मदें जियेलो पूण आपलेच परजेन ताका मानूंक ना पूण नाकारलो. आमी देवाचेर विस्वास ना कित्याक आमी देवाक वळखना. आनी हे कारणाक लागून आमी ही अनीत कोत्ता, आमी ही दुर्दशा कोत्ता. आनी हे कारणाक लागून आमी आयज व्हडल्या त्रासान पडल्यात. मोगाळ इश्टानो, जेजू म्हणटालो पळयात त्या सुकण्यांक, पळयात त्या जनावरांक, ती फाल्यांचें हुस्को दवरिनात पूण आमी मनीस देवान आमकां आपल्या सारकें रचल्यान म्हूण आमकां उगडास केला. पूण आमी भियेता, देवाचेर विस्वास ना. हे पासत गिरेस्तकाय एकठांय करूंक आमी ही आशा घेवन भोंवता. जेजून आमकां तें मागणें शिकयलें आमचे बापा म्हणून. आनी त्या मागण्यांत आमी म्हणटा आयज आमचो दिसपटो आमकां दी. फाल्यांचो न्हय, आयचो. आनी होच बाबार्थ आनी विस्वास आमकां आसूंक गरज. मोगाळ इश्टानो, आमी चुकल्या कित्याक आमी देवाक वळखोंक विसरल्या. देवान तर सगळें रचलां आमचे खातीर. आमचो इतलो तो मोग कोत्ता. आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकलां देवान संवसाराचो मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की आपल्याच एकल्याच पुताक ताणें आमचे खातीर दिलो. तर मोगाळ इश्टानो, कसली आमची जबाबदारी. देवान आमकां जबाबदारी दिल्या. आमी देवा भाशेन सगळें बरें करूंक. आयज 2 विशय तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयले सुवातेर अ वे टू गॉड. आमी पातक करून चुकल्या. आमकां देवान वाट दाखयल्या परत देवा सोबें येवंक, देवाची ओळख घेवंक आनी पातकांचें बोगसणें मागून देवा सोबें आमी एक जावंक. दुसरे सुवातेर वॉक विथ गॉड. आनी जावन आसा आमची जबाबदारी. आमकां देवान तर आपल्या सारकें रचल्या जाल्यार वी हॅव टू वॉक विथ गॉड. मिनींग ही देवा भाशेन आमी बरें तें करूंक. आमची जबाबदारी ओळखून घेवन आमी ही जबाबदारी सांबाळूंक. ना तर आमी ही भिरांकूळ आमच्या मदें आयज आयलोली आसा ती भिरांकूळ अदीक आनी अदीक वाडत चडत वेतली आनी आमी आमचेच गुन्यांवकारी जातल्या. आमी आमचेच निसणटण आमी करूंक पावतल्या. तर मोगाळ इश्टानो, पाद्र आग्नेलाचे नोवेनाक आमी भाग घेतना हो विशय आमी विचून काडला. पाद्र आग्नेलाचे जिवितान हो संबंद कसलो आसलो
आनी कित्याक हो विशय ताच्या नव्यानाक आमी वेचून काडला. पयले सुवातेर पाद्राग्नेल संवसाराची आशा ताका आसूंक ना. सगळें सोडून ताणें देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक सगळें सोडून दिलें. दुसरे सुवातेर तो दुसऱ्यांक भियोंक ना. दुसऱ्यां लागीं सुबेज आसत, दुसऱ्यांक बरें मेळत म्हूण तो भियोंक ना, पूण दुसऱ्यां खातीर आपलें जिवीत ताणें जोरोयलें, आपलें जिवीत दुसऱ्यां खातीर ताणें भेटयलें. आनीक तो देवाक ल्हानूच आसतना वळखलो, देवाचेर विस्वास दवरलो आनी देव आपलो खरो बाप, जेजू आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें मानून घेवन हे देवाची ताणें पुजा केली. मोगाळ इश्टानो, आमी तर सृश्टीचे जबाबदारी घेवन राखणदार तरी जातले जाल्यार आमी हीच पावलां मारूंक गरज. आमकांय ही संवसाराची आशा आसूंक गरज ना. आमी जाणूंक जाय देवान हें सगळें आमचे खातीर रचलां, आमचे बरेपणाक, आमचें उदारपसण जावंक. आमी दुसऱ्यांक भिवंक फावना, कित्याक सगळीं देवाचीं भुरगीं आमी एकामेकाची भाव भयणां. दुसऱ्यांक सुबेज मेळ्ळें म्हूण हांवें नाटकांत बरोवंक फावना आनी आमी खरेंच देवाची ओळख घेवंक. हे सृश्टींत देव आपली पदवी आमकां दाखयता, आपली ओळख तो आमकां दिता. आमकां देवान ओळख दिल्या आपल्या पुता वरवीं, जो आमचे मदें आयलो, आमचे मदें जियेलो आनी आमकां ताणें दाखयली वाट सुर्गीची. आमी ह्या संवसाराची न्हय, पूण आमी स्वर्गा राज्यान सासणान जिवीत जियोवपाक आमकां देवान वेंचून काडल्यान. तर हें तर आमचें आपोवणें, हें तर आमचें व्हडपण जाल्यार आमी खरेंच जबाबदारेन जिवया आनी लेट अस वॉक विथ गॉड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेच कृपान बोड आमकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण हे मिसांत देवा लागीं मागुया. सगळीं उबीं रावया आनी आमची मागणी देवा बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागुया. मान्यवंत आग्नेलाच्या प्रेरणा वरवीं आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी आनी यादनिकांनी आपले देखीन देवाचे सोबीत सुंदर रचणेचो सांबाळ करूंक आनी निगा घेवंक, हेरांकूय जागृत करूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. मान्यवंत आग्नेलाच्या सांतकरणाचो प्रोसेस सोपुनायक पावंक म्हूण आमी बाबार्थान मागतां. आयज मान्यवंत आग्नेल भोव फिकिरेन देवाच्या रचनेक मानान लेखतालो, ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केला. मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन सृश्टींत आसलेल्यो वस्तू आमी जबाबदारेन वापरून त्या वस्तूंची पवित्रताय ओळखूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आयच्या काळान मनशाच्या अपस्वार्थाक लागून पर्यावरणाचो कितलो नश्ट जाता तें समजून आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सोयंबाची राखण करूंक फावो ते उपाय घेवन आमच्या देशाची खरी उदरगत करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे
गोरचे मध्ये असलेल्या गरजेवंतांचो अदीक करून पर्यावरणाच्या बदलपाक लागून जायतेच वायट भोगतल्यांचो आमी उगडास करता. देवान तांचें समाधान करून तांकां राखूंक आनी गोटाय दिवंक आनी आमी देवान रचलोले सृश्टीची तोखणाय करून सृश्टी सोवें केरीत नातें जोडूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. बो दयाळ बापा, जी खालती मागणी आमी तुजे मुखार घातल्या ती दोयन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बागेंतल्या फुलां मोदें, रानांतल्या झाडां मोदें, कोडींतल्या धातू मोदें, इश्वरान सोदलें Jezuच्या काळजा सोवें बेजोयदा काळिस्मोचे. 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 म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी बोलवीक आमच्या नाट्य कुसबेच्या रागात सर्वेस्वर मानून. बो मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखाणणेचो योद्न तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्लें तें देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्खे विचित्र संवसाराचो ताचे हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजी किर्तन निरंतरी गायता.
Povit, 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 dolbarazzol sorves por tu. S'organizzò sarbolea, voi bovan. S'organizzò sarbolea, voi bovan. Un sorghi, tu caso Gesù. Sorves por acina, etata casoi. Sorves por acina, etata casoi. Un sorghi, tu caso Gesù. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut por gotuja Sumia Gesù amico Udokata Ani etasi te pieta Di maudi tu voi movani su Ami tu moron Urgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Sorvispora akki pirtumichir vistalule tuje povitr sobecho ugdas kod. An Francis amcha bagyon bappa, Philip neramcha gori bappa, ani sogle yadni ki varga barabo tika priti bogan vodoi. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगती
शापोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काडीन तुका मनवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. एक फामील कशी आमकां जिवंक देव आपयता आनी जी जबाबदारी आमकां दिल्या, जी समाजाक आमी भ्रश्टाचार जाता थंय आमचो आवाज आमी दाखोवंक. आनी वी हॅव टू वॉक वीथ गॉड. हेंच मनान धरून ही कृपा आनी बळ आमकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय जायत आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षिता पातकां बोगोस आनी आमकां काडलें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरवाशेन अंतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान तींच सुभागी. Santa, Shelia Gauda.
ताचे वरवीं भितर सरल्यार कोणूय तो जावं कोणूय तो जावं जातलो salvar Turu taka subahudar Turu taka subahudar Deus dá viswas tuji Deus dá viswas sodas tuji Amacenia Gloria Gesù Ecazidando vorsomu Deus dá viswas tuji Deus dá viswas sodas tuji Amacenia Gloria Gesù Ecazidando vorsomu Sorga sakur Ayla devu Dusmanakni sodun devu Moja shilya Ayla devu Sasvik jivit mojeevatu Sasvik jivit mojeevatu Deus dá viswas tuji Deus dá viswas sodas tuji Amacenia Gloria Gesù Ecazidando vorsomu Deus dá viswas tuji Deus dá viswas sodas tuji Amacenia Gloria Gesù Ecazidando vorsomu Auxilianțo, taci catri, toiar moru, ailear dusman, au porona, taka sodun, au voțona, taka sodun, Zona Deus dá viswas tuji Deus dá viswas sodas tuji Amacenia Gloria Gesù Ecazidando vorsomu थोड्यो घडयो दोळे बंद करून काळजांत आयिल्ल्या जेजूक नमस्कार वंदन वाखाणुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुजे तान दाखोवंक आमचे
दाना आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारूंक तुज्या पुताचे कुडी रोगताचे जेवणाक तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पसोनाचे गोठायेन आनी संतोशभरीत काळजान ओदीक व्हडे भोगतेन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावंक म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमची भक्ती मानेवंत आग्नेला सवें तशेंच हें भक्तीचें वातावरण जें तुमी ह्या माटवांत मी समोरमताना दाखयतात हाची वाहवा आमी करता तोखणाय करपा सारकें. आनी आमचें एकूच मागणें की तुमी मागूंक येतात ते सगळे उपकार तुमकां मेळूंक मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन आनी जायते आशिर्वाद तुमच्या जिवितांत तुमी अणभवूंक. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणें ह्या मिसा उपरांत इगोर्जेन जातलें. एक नवी ऑडिओ सीडी पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. बँड स्टँडान विक्रेक ती आसा. आमच्या पिलारच्या संस्थेन पाद्री जातल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 वर्साच्यो इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडांत आनी पुस्तक शाळेच्या भायर मेळटात. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या संस्थेन उजवाडाक हाडल्या. वावराण्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेल कॉल मॅगझीन इंग्लिशीन आनी एक कोंकणीन एक दर आठवड्यांत आमी छापतांव आनी दुसरे म्हयन्यांत तुमकां कोणाकूय तें घेवचें आसा आजून तुमी घेवंक ना तें तुमी घेवंक जाता. कोणाक सुस्क्रिसांव भरूंक जाय तेंवूय तुमी करूंक जाता. ह्या पुस्तकांनी वो ह्या पेपरांत तुमकां सगळ्यो खबरो गोंयच्यो कातोल्क धर्मा वयर तशेंच मानेवंत आग्नेल उद्देशी मेळ्ळेले उपकार थंय तुमकां वाचूंक मेळटले. पिटर रॉड्रिक्स रायात हावन आपल्याक मेळ्ळलो उपकार सांगता. अकस्मात गेल्या वर्साक डिसेंबरांत म्हाका काळजाचो आताक आयलो आनी म्हज्या ओड्ड्यांत खूब दुखोंक लागलें. दुसऱ्या दिसा हांव दोतोराक मेळोंक गेलो तेन्ना दोतोरान म्हाका एडमीट जावंक सांगलें. हांव GMC हॉस्पिटलान हांवें एडमिशन केलें आनी सगळे भाशेचे टेस्ट सुरू केले. टेस्ट केल्या उपरांत कळून आयलें की व्हडले मेजर ब्लॉक्स आसात म्हूण आनी बायपास सर्जरी करूंक पडटली म्हूण. म्हाका ऑपरेशन करपाचें मोन नासलें देखून हांवें भावार्थान मानेवंत आग्नेलाची माती उदकान घालून पियेलो आनी त्याच वेळार म्हज्या जिवाक एकदम बरें दिसलें. आतां दोतोरान सर्जरी करचे बदलेक EECP ट्रिटमेंट विदाउट सर्जरी हो त्रातामेंत सुरू केलो. 3 म्हयन्या उपरांत हो त्रातामेंत काबार जाताच दोतोरान परत चॅकअप केलें आनी अजाप म्हटल्यार सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. आनी ह्या भाशेन मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेळ्ळी. मागता बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांत म्हूण पाचारूंक. सगळीं आमी आतां उबी रावन हे आमचे उपकार फावोर जे आमी हांगा मागूंक आयल्या ते आमी मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातांत आमी घालुया. आनी हे मागणें दोनी बाजूनी स्क्रिनार तुमकां दिश्टी पडटा म्हणटकूच तुमी सगळ्यांनी हें म्हजें सांगता म्हणून येता. व्हडल्या आवाजान काळजाच्या खोलायेन तावन जे कांय उपकार जी कांय मागणी आमकां जाय ती आमी ह्या मागण्यांतल्यान उबारुया. म्हणुया सांगता. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक
हो उपकार आतां तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा कोशी फाव कोर म्हूण विनयता हांव. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागुया. व्हडल्या ताळ्यान सांगता परत म्हणुया. अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून उगडास करता. मिसा उपरांत इगोर्जेंत पिडेवंतांचेर मागणें आसतलें. भायर आसात तांकां विनंती करता दुसऱ्या मिसाक तुमी आयिल्लीं आसात थंयसरूच रावात. माटवांतलीं सगळीं भायर सरून दी. उपरांत तुमी मांडावळीन भितर येवचें म्हूण मागता. मांडावळ सांबाळूंक मागता. आतां तुमच्यो मानो बागायात निमण्या आशिर्वादाक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Rosnara sorga संसाराच्या गोरदोया बाबा मोगाच्या आशेता लाल्यो तुझी बोरजा आलताराच मानपाक नेला Orvașa curta vorda Pagoi deva carsacita Fausaliar tuja burghia Diascari sorga raja Orvașa curta Pagoi deva carsacita Fausaliar tuja